आयकुपेनो हॅलो डॉक्टर ह्या आमच्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. आज आमच्या वांगडा आसात, आमच्या स्टुडियोत आसात कन्सल्टंट पिडियाट्रिशियन डॉक्टर विशाखा केरकार, MBPS, DCH आनी DNB पिडियाट्रिक्स, वात्सल्य मदर अँड चायल्ड कॅर क्लिनीक म्हापसा आनी त्याच बरोबर विजन हॉस्पिटल्स म्हापसा हांगा कन्सल्टंट पिडियाट्रिशियन म्हूण त्यो काम करतात. ल्हान भुरग्यांची काळजी आनी स्तनपान म्हळ्यार लॅक्टेशन आनी न्यूबॉर्न कॅर हे तांचे आवडीचे विशय. आनी आयज आमच्या ह्या कार्यावळीचो विशय जनरल पिडियाट्रिक्स. दोतोर, तुमकां आमच्या स्टुडियोंत येवकार. धन्यवाद. दोतोर, सुरवातीक हांव पयलोच प्रश्न तुमकां विचारता. भुरग्यांच्या भलायकीच्या बाबतींत पालकांनी खंयच्या गजाली कडेन चडांत चड लक्ष दिवपाक जाय? ओके. सो भुरग्यांची भलायकी जेन्ना आमी म्हणटा पळय, आनी ह्या पर्टिक्युलर प्रश्ना खातीर आय वील टेक द स्मॉलस्ट किड्स. सो Right. फर्स्ट 1000 days ऑफ लायफ. रायट. पहिले 1000 दीस जिवनाचे वीच बिगीन फ्रॉम रायट फ्रॉम कन्सेप्शन, जेन्ना प्रेग्नन्सी सुरू जाता थंयच्यान ते भुरग्याच्या 2 वर्साच्या डेव्हलपमेंट, भुरग्याच्या सेकंड बर्थडे पर्यंतचो जो काळ आसता तो भुरग्याच्या शारिरीक, मानसीक सगळ्या दृश्टीच्या डेव्हलपमेंटाक खूप म्हत्वाचो आसता. रायट. आनी ह्या टायमाचेर पालकांनी कित्याचेर लक्ष दिवपाक जाय म्हणल्यार फर्स्ट ऑफ ऑल आहार, डायट भुरग्याचो आनी अ सेफ आनी नर्चरींग एनवायरमेंट, घरान right. हांसते खेळते वातावरण, हे 2 सगळ्यान म्हत्वाच्यो गोश्टी. आनी आहार जो आमी म्हणटा पळय, इट बिगिन्स रायट फ्रॉम प्रेग्नन्सीन मम्मीचो आहार, ब्रेस्ट फिडिंगाच्या टायमाचेर तिचो आहार, ताच्या नंतर ब्रेस्ट फिडिंग जेन्ना बेबीचें चालू आसता तेन्ना हे लक्षात दवरपा जाय की एक्सक्लुझीव ब्रेस्ट फिडिंग जितलें जाता तितलें ट्राय करपा जाय. रायट. फॉर्मुला मिल्क SOS म्हळ्यार गरज पडटा तेन्ना. आनी ताच्या नंतर फ्रॉम दॅट टायम 6 months ऑनवर्ड्स व्यवस्थीत आहार बेबीच्या पोटाक पडपाक जाय. नो प्रोसेस, नो जंक फूड एज फार एज पॉसिबल. आनी सेफ अँड नर्चरींग एनवायरमेंट म्हळ्यार कितें, घरान हांसते खेळते एनवायरमेंट. थंय नो अशें झगडी झुजा जावपाक जायना, नो आर्ग्युमेंट्स. स्क्रीन टायम आमी जो म्हणटा तो मिनिमम दवरपा जाय. पेरंट्सांचे इंटरॅक्टीव पेरंटींग असो एक कन्सेप्ट आसा. इंटरॅक्टीव पेरंटींग म्हणजे भुरग्या बरोबर आवय बापायन किंवा आजो आजी जे कोणी घरान आसा तांच्यांनी जाता तितलो एक्टीव टायम स्पेंड करपा जाय. येस. सो म्हणजे डायट तर आसात, त्या बरोबर जे मेडिकेशन ल्हान भुरग्यांक जाय ते आसात, ताच्या बरोबर घरांतलें एनवायरमेंट इम्पॉर्टंट आसा अशें तुमी म्हणटा. येस, डेफिनेटली. तर आतां ल्हान भुरगीं म्हणटकूच परत परत दुयेंत पडटात. थंडी म्हणा किंवा चडशा टायमार तांचें नाक व्हांवत आसता. कफ जालो तातूंत, जोर फिवर जालो जाल्यार ल्हान वयान हें परत परत जावप कितलें नॉर्मल, आनी डॉक्टरा कडेन वचप केन्ना वचप एक्झॅक्टली, वॉट स्टेज? येस. सो धाकटी भुरगीं तांची इम्युनिटी डेव्हलप जायत आसा. जितले फावटी तांकां नवो वायरस, नवो बॅक्टेरिया, नवो एलर्जन जें कितें मेळटा ताका तांची इम्युन सिस्टम रिएक्ट करता आनी ती दुयेंत पडटात. मायनर इलनसीस म्हणटात जशें आमी कोल्ड, कफ, डायरिया, पोटान दुखप केन्नाय, हे गोश्टी तांकां जायत आसता आनी त्यो गरजेच्यो जावपाक फॉर देअर इम्युन सिस्टम टू डेव्हलप प्रॉपरली, व्यवस्थीत मॅच्युअर इम्युनिटी डेव्हलप जावपा खातीर. आनी जेन्ना आमी पयले 6 म्हयने स्तनपानाचे म्हणटा थंयसर इम्युनिटी कम्स इन टू प्ले व्हेरी मच. जशें आवयची इम्युनिटी बेबीक ट्रान्सफर जाता थ्रू ब्रेस्ट मिल्क, आनी जी भुरगीं ब्रेस्ट फेड असतात एक्सक्लुझिवली तांकां ही आजारां खूब कमी जातात ह्याच कारणा खातीर. ओके. सो बेबीज परत परत आजारी पडप व्हेरी व्हेरी कॉमन. आनी आवय बापायनी केन्ना डॉक्टर पळोवपाक जाय, डॉक्टरा कडेन वचपाक जाय. जर भुरगो खुबूच फ्रिक्वेंटली आजारी पडटा, इतलो की ताका खावपा जेवपाक त्रास जाता, ताचें वेट गेन जायना जाल्यार, आनी एका अक्यूट इलनस म्हणजे एका आजाराच्या टायमाचेर आवय बापायनी हें पळोवपाक जाय की फिवर चड हायग्रेड आसपाक जायना. जर हायग्रेड फिवर्स आसात जाल्यार डॉक्टरा कडेन वचपाक जाय इमिजिएटली. सेकंडली बेबीक ब्रिदींग डिफिकल्टी म्हणजे श्वासोश्वासाचो त्रास जावपाक जायना. व्यवस्थीत बेबीचें ब्रिदींग चालू आसा, जर बेबी डायट घेता, खाता, पोटाक घेता व्यवस्थीत, शी सू टायम टू टायम करता, चड वॉमिटींग, चड डायरिया जायना, दे कॅन सेफली ऑब्जर्व द चायल्ड एट होम. बट जेन्ना ह्यो सगळ्यो गोश्टी जायना टायम टू टायम आनी बेबी खुबूच लेथार्जीक म्हळ्यार सुस्त पडटा, ताका खावपाक जेवपाक जायना, खेळना बेबी, त्या टायमाचेर रीच आउट टू युअर डॉक्टर इमिजिएटली. कॉमन कोल्डाचे जे फिवर आसतात तेन्ना फर्स्ट 2 days घरा कडेन पॅरासिटामॉल, क्रोसीन जे आमचे कॉमनली असतात ते दिवन पेरंट्स कॅन वेट. बट 3rd डेच्या वयर जर फिवर वता, सी युअर डॉक्टर. ऑल रायट. न्यूबॉर्न जेन्ना म्हणटा, आतां तुमी म्हळें भुरग्यांनी किंवा बेबीज जे आसा तांच्या मदीं जे इलनेसीस आसा म्हळ्यार
थंडी ताप ते तर कॉमन, बट वेन इट कम्स टू न्यूबॉर्न बेबीज जे सामके न्यूबॉर्न असतात तांच्या बाबतीन तांच्या पेरंट्सांनी कितें अशी विशेष काळजी घेवपाक जाय? ओके. सो पहिले म्हणजे एक मीथ आसा आमचे कडेन हं. की न्यू बॉर्न्स इज द मोस्ट डिफिकल्ट स्टेज ऑफ पेरंटींग. हां. न्यू बॉर्न्सांक पेरंटींग करप म्हळ्यार खूब डिफिकल्ट. इट इज नॉट सो. रायट. न्यू बॉर्न्स जे असता पळय तांच्या गरजा खूब कमी असता. एक तर तांकां दूद लागता हं. आनी शी सू केले काय क्लीन करप लागता रायट. आनी खूब रडटा तेन्ना तांकां उचलून घेवचें लागता. हां. ओके. सो न्यू बॉर्न पेरंट्सांनी फक्त इतलेंच लक्ष दवरपा जाय की बेबीक 2-2 वरांनी दूद पडटा पोटाक ताच्या, हं. प्रेफरेबली फॉर आवयचें दूद किंवा फॉर्मुला मिल्क. हं. आणि दुसरें म्हणजे ताचो बॉडी टेम्परेचर रेग्युलेट जाल्लो आसता. जर Right. बेबी इज फिडींग वेल आणि 2 फिडांच्या मदीं एक्टिवली न्हिदता सुशेगाद आणि ताच्या Okay. नंतर 2 वरांनी एक्टिवली उठून परत दूद सोदता, बेबी इज परफेक्टली फायन. ओके, ऑल रायट. आवयचें दूद आनी ब्रेस्ट फिडींग बद्दल आमी उलोवया. भुरग्यांक जल्मा उपरांत कितले तेंपान जे ब्रेस्ट फीड सुरू करपाक जाय हाचे आनी ताचे बेनिफिट्स कशे ओके. कितें? कितल्या तेंपान सुरू करपाक जाय तर आय वूड से इमिजिएटली सुरू करपाक जाय. सो बेबी वन्स इट इज बॉर्न, नॉर्मल डिलिव्हरी जावं सिझेरियन सेक्शन जावं, इमिजिएटली स्टार्ट करप ब्रेस्ट फिडींग सदांच बरें. कारण एट दॅट स्टेज न्ही जेन्ना बेबी आवयच्या पोटांतल्यान निकतो भायर येयल्लो आसता तेन्ना बेबी इज मोस्ट रेडी टू एक्सेप्ट ब्रेस्ट मिल्क. त्या टायमाचेर बेबीचे जे सगळे सेन्सीस असतात ते हायटंड असतात आनी बेबी इज रेडी टू एक्सेप्ट ब्रेस्ट मिल्क. ताच्या नंतर एका वरा उपरांत बेबी न्हिदता, ही रेस्ट. त्याच्यामुळे उपरांत ब्रेस्ट फिडींग सुरू करप बिकम्स डिफिकल्ट. सो प्रेफरेबली जन्मानंतरच्या एका वरा भितर बेबी लॅच जावपा जाय मम्मीक. रायट. आणि हालींच्या काळांनी मोस्ट ऑफ द सेंटर्स आर डुईंग दीस. बेबी जेन्ना डिलिव्हर जाता पळय डॉक्टर बेबीक मम्मीच्या टमीचेरूच डिलिव्हर करता, नाळे सकट, नाळ कापच्या पयलीं. ओके. आणि त्याच्या नंतर आमकां एक बरो फिनॉमिनन पळोवपाक मेळटा. इट इज कॉल्ड ब्रेस्ट क्रॉल. दॅट्स द मेस्ट ब्युटिफूल थिंग यू कॅन ऑब्जर्व. द बेबी क्रॉल्स टू द मदर्स ब्रेस्ट. ओ, या. ओके. सो आतां भुरग्यांची जर ग्रोथ सारकी जायना किंवा जाता काय ना हे पेरंट्सांनी कशें समजून घेवप, किंवा आतां जें वजन आसा तांचें वजन किंवा तांची उंची हाच्या शिवाय आनी कसल्यो गजाली म्हत्वाच्यो? सी ग्रोथ म्हणटा पळय, ग्रोथ इज नॉट लायक अ एकूच सिंगल पॅरामिटर तो आसना. एक तर वजन, एक तर हायट आसता, पण एकूच नंबर हो आमी कन्सिडर करना. आमी भुरग्याची ग्रोथ एज अ ट्रेंड पळयता. लायक ओवर 6 मंथ्स आमी बेबीची हायट वेट मापतात Right. आनी ताच्या नंतर बेबीचो ट्रेंड आमी पळयता. एक ग्रोथ कर्व आसता प्रत्येक बेबीचो आनी प्रत्येक बेबीचो ग्रोथ कर्व वेगळो आसता. right. इट इज नॉट स्टँडर्ड की ह्या टायमाचेर बेबीचे इतलेच वजन आसपा जाय. रायट, रायट. ओके. सो तांची रेंज आसता. सो तो कर्व जर बेबी पॅरलली फॉलो करता किंवा डिटो तेचेर तितलोच फॉलो जर करता जाल्यार वी आर हॅपी. जर त्या कर्वाचेर खंयी आमकां डेविएशन दिसता, डेविएशन म्हळ्यार चडूच सकयल वयता किंवा चडूच वयर वयता किंवा प्लॅटू तसोच उरता जाल्यार वी आर बॉदर्ड. अदर दॅन वेट अँड हायट हे टेक्निकल्स असतात, जशे हेड सर्कम्फरन्स आमी मागता, तकलेची गर्थ आमी मागता आणि मिड आर्म सर्कम्फरन्स मागता. ओके. हे टेक्निकल जाता. पण पेरंट्सांनी जर मापचें जालें जाल्यार वेट अँड हायट इज द बेस्ट, बट नॉट अ सिंगल रिडींग. अ रिडींग ओवर एटलीस्ट 6 मंथ्स. हय. आतां भुरग्यांच्या ओवरऑल डेव्हलपमेंटा विशीं पालकांक प्रश्न आसता. भुरगीं केन्ना चलपाक जाय किंवा बसपाक वा उलोवपाक लागपाक जाय किंवा क्रॉलिंग सुद्दां. सो डेव्हलपमेंटान थोडो उशीर जाल्यार ते नॉर्मल किंवा पालकांनी काळजी करपाची गरज आसा? ओके. जशें आत्तां हांवें म्हणलें की ग्रोथ, जशें हायट आनी वेटाची रेंज आसता, हय. तशेंच प्रत्येक डेव्हलपमेंटल मायलस्टोन अचीव करपाची सुद्दां एक लेंथ आसता. हय, तितल्या एज ग्रुपांनी ते जावं जाय. बरोबर. खुबशे फावटी कितें जाता की भुरगो लेट उलयता किंवा लेट चलता तेन्ना घरांतली जाणटी कशें म्हणटा ताका आनी डॉक्टरा कडेन व्हरपाक गरज ना, कारण ताजो बापूय लेट उलयल्लो, आवय लेट उलयल्लो, अशें करून ते डेव्हलपमेंटल डिले जे आसता पळय ते मिस जातात. सो थियोरेटिकली न्ही देर आर सर्टन रेड फ्लॅग सायन्स. हय. रेड फ्लॅग सायन्स म्हणजे अमको पडाव पावलो काय वी हॅव टू एक्ट. ताच्या उपरांत बरोबर. आनीक वेट करून उपयोगाचें ना. सो लायक डेव्हलपमेंटाचें म्हणशी जाल्यार एट 3 मंथ्स बेबी स्वताची मान सांबाळपाक जाय. बरोबर. ओके. एट 6 मंथ्स बेबी उपडी सरपाक जाय. ओके. बाय 9 मंथ्स जर बेबी इंडिपेंडंटली बसना वी हॅव टू सी डॉक्टर.
रायट. ओके. बाय जर 1.5 year बेबी इंडिपेंडंटली चलना, अगेन वी हॅव टू सी द डॉक्टर. ओके. आणि उलोवपाचे सेम. जर नो वोकलायझेशन म्हणजे अजिबात बेबी साऊंड काय करना अदर दॅन आ ऊचे साऊंड जे असता पळय ते साऊंड जर बेबी करना बाय 9 months देन कन्सर्न जावपा जाय पेरंट्स. रायट. हे जाले डेव्हलपमेंट ग्रॉस मोटर जे म्हणटा आमी चलप धांवप ते. बाकीचे असता तांचे सोशल आनी कॉग्निटिव्ह डेव्हलपमेंट जे असता ताजेसाठी आमी बेबीचे आय कॉन्टॅक्ट पळयता. जर बेबी तुमकां आय टू आय पळयना, तुमी उलो घालता पण बेबी आपल्या नांवाक रिस्पॉन्ड करना, आपल्याच विचार जगान मग्न आसा, किंवा पर्टिक्युलर अशे कितें मुवमेंट्स करता बेबी, जशें स्पिनींग करत आसता दिवसभर एकूच तरेचे गेम ताका खेळपाक आवडटा, येस, जाल्यार आमकां कन्सर्न जावपाक जाय. 3 years पर्यंत वेट करत इट इज टू लेट. 3 yearsचेर बेबीन जर इमॅजिनेटिव्ह प्लेस जे भुरगीं करता, डॉक्टर खेळटा, कोण रांदच्यांनी खेळटा, सो ते इमॅजिनरी प्लेस जर बेबी करना, समथींग इज रॉंग. यू हॅव टू सी पिडियाट्रिशियन. रायट. आनी आतां जेन्ना भुरगीं ल्हान आसता म्हटल्यार 1 ते 2 वर्सां तेन्ना सुद्दां कांय पेरंट्स अशे आसता जे स्क्रीन टायम तांकां इंट्रोड्यूस करून दिता, किंवा जे स्क्रीन्स आतां सगळ्याच फेमस जर म्हणशात जाल्यार कोकोमेलन जे भरपूर कलर्स आसता तातूंत, हे जर समजा ल्हान वयानूच एडिक्ट जाता भुरगे ह्या गोश्टीक, जाल्यार ते कितपत सेफ? येस, हे स्क्रीन टायमाचेर लिमिटेशन्स आसता. थियोरेटिकली लेस दॅन 2 years ऑफ एजाचेर भुरग्यांक कांयच स्क्रीन दिवप ना म्हणटात. अदर दॅन लेस दॅन 2 years. रायट. येस. जर ओन्ली ते ब्रीफ व्हिडिओ कॉल्स फॅमिली बरोबर केन्ना आसता तितलेच, बाकी कांय ना. ताच्या नंतर मॅक्सिमम 1 hour पर डे, नॉट मोर दॅन दॅन. इवन जेन्ना ल्हान भुरगीं खेळटा आनी आजो आजी म्हणटा की आमचे सिरियली बॅकग्रावंडार चालू आसा, पण ते भुरग्याचे कानांक दोळ्याक स्टिम्युलेट करत आसता. ओके. सो आमी ताका स्क्रीन दिना पण आमी पळयता तो खेळटा. दॅट ऑल्सो शूड नॉट बी हॅपनिंग एक्चुली. ओके. कोकोमेलन ऑफकोर्स बॅडूच ते, जेवपा खातीर डिस्ट्रॅक्शन म्हणून ते सुरू जाता आनी बिकम्स एन एडिक्शन. बट दॅट शूड बी रेस्ट्रिक्टेड टू एटलिस्ट 1 hour. रायट. आनी अबावट 2 years न्ही, एज अ पेरंट सांगता हांव, यू कॅनॉट रेस्ट्रिक्ट हिम. हांव म्हाज्या भुरग्याक केन्नाच स्क्रीन दिवचेच ना अशें कोणूच म्हणू शकना. केन्ना ना केन्ना तरी बाकीच्यांचे पळोवन भुरगे मागतलेच. ओके. त्या टायमाचेर आमी इंटरॅक्टीव स्क्रीन टायम दिवं शकता. लायक आतां आमी कोकोमेलन जर भुरग्या बरोबर पळयता, ऑर एनी कार्टून फॉर दॅट मॅटर, तो कितें करता रे, हो तो रे, मागीर हें कितें कर चल्ला आतां, अशें तांच्या बरोबर उलोवन ती जर आमी स्क्रीन पळयता, इट हेल्प्स. रायट. लायक ब्लायंडली ते कन्ज्यूम करप इज नॉट रेकमेंडेड. करेक्ट. सो देर हॅज टू बी सम एटलिस्ट नॉलेज पार्ट तातूंत. येस. आनी जेन्ना ते पळयतात तेन्ना कांय भुरगीं अशीं आसता जी जेवची ना, जी कांयच रिस्पॉन्ड करची ना, बट तो जो स्टार्टींग त्या कार्टुनाचो पार्ट आसा, वन्स दॅट प्लेज, म्युझिक प्लेज, सगळें अटेन्शन तांचें थंय येता. रायट. आजकाल आतां तुमी म्हटलें, तुमी तुमच्या भुरग्याक एज अ पेरंट तुमी म्हटलें की यू कांट स्टॉप हिम ऑर हर फ्रॉम इटींग सम पर्टिक्युलर थिंग. आजकाल भुरग्यांच्या खावपाचेर व्हडलो प्रश्न आसा पालकांक. कांय पालक अशे आसा जांच्यांनी ल्हान वयानूच तांच्या भुरग्यांक सगळें इंट्रोड्यूस करून दिल्लें आसा, पूण कांय पालक अशें म्हटलें ओवर प्रोटेक्टीव म्हणप काय ना, हेंय म्हाका कळना, ते कांयच तांकां इंट्रोड्यूस करना, कांयच तांकां दिना. सो ताचेर कितें म्हणूंक शकता तुमी? सो हातून न्ही बॅलन्स आसपा जाय. अजिबातूच काय दिवप ना इज ऑल्सो बॅड, आनी सुरवातीकूच सगळें दिवप, आमी खाल्ला काय कितें जाता अशें म्हणून त्या एटिट्यूडान सगळें दिवप इज ऑल्सो बॅड. सो सी, शुगर आनी सॉल्ट हे टील 1 year ऑफ लायफ दिवप आसना. बरोबर. ओके. कारण भुरग्याक एक तर चवीचे डेव्हलप जालेले नासता ताचे टेस्ट बड्स. सेकंडली ताचे किडनीज जे आसता ते इतले सोल्यूट्स म्हणजे शुगर सॉल्ट घेवपाक, तो लोड घेवपाक केपेबल नासता. सो ताका लागून वी से की शुगर सॉल्ट दिवप आसना. सारकेंच नो शुगर नो सॉल्ट हांव एडवोकेट करना. पिंच ऑफ सॉल्ट आजेच्या किंवा आनी घरातल्या कोणाच्या समाधाना खातीर वी कॅन पूट. ओके. इट इज नॉट हार्मफूल. दिवप कितें आसना, पॅकेज फूड वीच इज लोडेड इन सोडियम, ते दिवप आसना. ओके. शुगर ऑल्सो सेम. आतां कोणूय म्हणत की गूळ दियात किंवा खजूर दियात, अल्टिमेटली शुगर ते साखरूच येतली, किंवा सुक्रोजूच येतलो. सो इट इज वन अँड द सेम. सो ते जाले 1 year पर्यंत. आनी ताच्या नंतर जे कितें आमी अवॉयड करपा जाय पळय, दॅट इज प्रोसेस्ड फूड. प्रोसेस्ड फूड म्हणजे एनीथींग दॅट कम्स इन अ पॅकेट.
तुमी जर लेबलां वाचशात जाल्यार फाटल्यान ताचेर प्रोसेस्ड प्रोसेस ते कितें ना कितें तरी आसतलें, किंवा प्रिझर्वेटिव्ज इन द फॉर्म कितें तरी N105 N तें कितें 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 Right, कितें right. आसता भितर. वी डोंट नो अप टू हाव मच दॅट थिंग इज गोइंग टू इम्पॅक्ट द बेबीज लायफ इन फ्युचर. रायट. सो त्या टायमाचेर प्रोसेस फूड दिवप ना. आनी कितें आसचें, आतां हालीं आमी ते पळयता सगळे प्रोटीन रिचूच आसता. हय हाय बरोबर. प्रोटीन हे आनी हाय प्रोटीन ते. पण प्रोटीन कितले जाय भुरग्याक? 1 to 1.5 grams पर डे. हय सो एक 10 किलोचो भुरगो आसा जाल्यार ताका एक कितले 10 to 15 ग्रॅम प्रोटीन जाय. बरोबर. आनी ताच्या रोजच्या घरान जें बनता जेवण तितल्या हितून तें भागता. तातूंत एक्स्ट्रा प्रोटीन ते मिल्क मिक्सीस बी दिवपाची अशी गरजूच आसता अशें ना. रायट रायट रायट. सो बॅलन्स्ड आहार जेन्ना आमी म्हणटा भुरग्याचो, हय जाल्यार इफ यू इमॅजीन अ पिरामीड, हय. पिरामिडाचो जो सकयलो भाग आसता, लार्जस्ट पोर्शन शूड बी कार्ब्स, कार्ब्स. ओके. शीत, चपाती, ब्रेड ऑर वट एवर. ओके. ताज्या नंतर तुजो पोर्शन येवपाक जाय फ्रुट्स आनी व्हेजिटेबल, Right. फायबर्स. जितले कलर्ड फ्रुट्स आनी व्हेजिटेबल्स घालचे तितले बेस्ट. खंयचेच फ्रुट्सान थंडी जायना, दॅट इज अ मिथ. ताजे नंतर येता तुजो प्रोटीन, थर्ड पार्ट प्रोटीन येता. आनी टीप जी आसता पिरामिडाची दॅट इज फॉर्म बाय फॅट. ओके. फॅटानूय तुजें तूप किंवा तेल आनी चीज मिनिमम दवरपाचें. ते Okay. पासून नो एडेड सॉल्ट वाले चीज. ओके गॉट इट. आनी आतां कितें जाता जेन्ना भुरग्यांक पेरंट्स जे पौश्टीक गोश्टी आसा आनी तितून फ्रुट्सूय आयले, हे जेन्ना भुरगे खावपाक नकार करता, ना म्हणटा, सामकेच एक एकदां भुरगे कितें एग्रेसीव जाता, ना म्हणटा, अशा वेळार पेरंट्सांनी तांकां जबरदस्ती करून ते खावपाक घालपाचें काय, हाचेर सोल्युशन कितें? सी जबरदस्तीचें खावपाक कोणूच खायना. बरें. इमॅजीन तुका कोण सांगता की हें खाच तूं, जर तुका खावपाचें ना यू वील नॉट ईट. रायट. सेम थिंग भुरग्यांचें. पेरंट्स जे भुरगीं फसी केन्ना जाता इटिंगान, जेन्ना इटींग हॅबिट्स आर गिवन एज अ कंपल्शन. म्हणजे मेडिसीन कशें आमी हें घेवकूच जाय तुका म्हणून दिता, तशें जेन्ना जेवण हें खावकूच जाय तुका अशें दिता, तेन्ना इट बिकम्स लायक पेरंट चायल्डाचें वॉर सुरू जाता. हय रायट. सो जेवण जितले सुरवातीच्याच दिसांनी इन अ फन वे इंट्रोड्यूस जाता भुरग्याक तितले बरें. ते माझी मांडयेर घालतली आनी चमच्यान ठुसतली, कोण तरी स्क्रीन दाखयता, थंयसरूच आमचे फसी इटिंगाची सुरवात जाता. रायट रायट. सो पेरंट्सांनी घरान हेल्दी फूड हाडपाक जाय. भुरग्याच्या फुड्यान पेरंट्सांनी बसून ते हेल्दी फूड खावंक जाय. भुरगीं इमिटेट करतात तुमचे सगळे. सर जर तुमकां ती हेल्दी खातना पळयतली जाल्यार भुरगो हेल्दी फ्रुट्स खातलो. तुमीच फ्रूट खायना घरान जाल्यार भुरगो मुद्दाम ते औषध म्हणून समजून तो खावपाचें ना. बरोबर. एक ल्हानसो म्हाका ताजेरूच प्रश्न आसा फॉर मदर्स. मदर्सांचो मेन प्रश्न, मातशी भुरगीं ग्रो जाली, स्कुलान वचपाक लागली की तांचो मेन क्वेश्चन आसता टिफीन. सो ह्या टिफिनान कितें आसूंक जाय एक्झॅक्टली? टिफिनान भाजी चपाती सुद्धा असल्यार बेस्ट. ते जे मॉम इन्फ्लुएन्सरांनी ते जे सुरू केला ट्रेंड ऑफ ते बेंटो बॉक्सीस अँड कलर्ड टिफिन्स, दॅट इज रियली, एज अ मदर आय एम टेलिंग यू, माय किड इज ऑल्सो अ टॉडलर. सो आवयांचे ॲक्च्युली कॉम्पिटिशन जाता स्कुलांनी आनी भुरगीं ताच्या मम्मीन हें दिलां सो तूं हें दी अशें जाता. सो दॅट शूड नॉट बी हॅपनिंग. फूड जे घरान तयार जाता, आतां म्हज्या घरान जर सकाळी भाजी चपाती तयार जाता जाल्यार म्हजे बेबी ते भाजी चपाती खावपाक कळपाक जाय ताका आनी ताणें खावूं जाय ती. आनी दुसरें कितें जाता, आतां जेन्ना भुरगीं घरान सारकी खायनात, आतां हांगासर टेस्टाच्या कॉन्टेक्स्टान म्हणना, जनरली जेन्ना भुरगीं खंयच्या एजीची आसूं, म्हटल्यार ऑफकोर्स चिल्ड्रन, जेन्ना ती सारकी खायना, नॉर्मल जे फूड जे हरशीं सुद्दां खाताली तेन्ना सुद्दां ती सुद्दां सारकी खायना, अशा वेळार कितें करचें पेरंट्सांनी? सी भुरग्यांची ग्रोथाची जी स्पीड आसता दॅट हॅज फ्लक्च्युएशन्स, वयर सकयल जाता. सो तांचे एपटायटानूय फ्लक्च्युएशन्स आसता. रायट. आयज जर भुरगो एखादो शिरो आवडीन खाता जाल्यार डावन द लायन आनी 4-5 दिसांनी ताका ते नाका जायत आसत. परत थोड्या दिसांनी जर तुवें इंट्रोड्यूस केलो ही मे लायक इट. सो आमचे एज पेरंट्स काम कितें? ऑफर, ओके. क्वॉन्टिटी आनी कितली खावप ती
हें बरोबर. भुरगो ठरयतलो. बरोबर हेल्दी फूड, बॅलन्स्ड फूड आमी ऑफर करप, टायम टू टायम ताका ऑफर करप. बरोबर. जितले खावपाचे तितले बेबी खातलो. आमी जेन्ना फोर्स करपाक वतली किंवा ब्रायब करपाक वतली, हें खायना जाल्यार तुका डॉक्टर इंजेक्शन दितली हां, नाजाल्यार हें खायना जाल्यार तुका हें मेळचें ना, ते धमकायणे किंवा ते भंय घालणें जेन्ना सुरू जाता पळय तेन्ना ते कॉन्फ्लिक्ट सुरू जाता. मागीर भुरगोय तुमकां आनीक रिटेलिएट करता. सो जितले हेल्दी हॅबिट्स मिनींग जितले फन वेन तुमी भुरग्याक फूड दितली तितले फन वेन बेबी एक्सेप्ट करतलो. रायट. तुमी पॅकेज्ड फूड सांगले. आतां हे भुरग्यांचे एज लक्षांत दवरतना किपींग देम इन कॉन्टेक्स्ट तांच्या खातीर पॅकेज फूड आनी जंक फूड हे एक्झॅक्टली कितें? सी एस भुरग्यांचे फूड म्हणल्यार जे बिस्किटां, चिप्स ऑर मिल्क मिक्सीस सुद्दां किंवा ब्रेकफास्ट प्री मिक्सीस जे येतात, कॅलॉग्स म्हण बाकीचे कितें. सर हे जेन्ना आमी एडवर्टायजी तेंच्यो पळयतात तातूंत अशें पोर्ट्रे जाता की हे हेल्दी गोश्टी, हे भुरग्यांक दिल्यार भुरग्यांची हायट, ग्रोथ, इम्युनिटी वाडता. बट खरें म्हणल्यार जे कितें वदळ म्हळ्ळें तशें पॅकेटान जे येता तातूंत प्रिझर्वेटीव हे येताच, एडेड सॉल्ट हे येताच. सो इट बिकम्स पार्ट ऑफ जंक फूड. सो म्हाजें डेफिनेशन जंक फुडाचें विचारशी जाल्यार इट वील बी जें कितें घरान तुवें प्रिपेर केल्लें ना तें जंक फूड. इवन तुवें घरान जर पिझ्झा केलो बट तातूंत तुवें चीज घाला, तातूंत प्रोसेस्ड चीज आसा जाल्यार इट ऑल्सो बिकम्स जंक फूड. रायट. आनी जेन्ना आमी जंक फूड म्हणटा तेन्ना म्हणजे एज वायज जर आमी उलयले जाल्यार आतां समजा भुरगो आतांच त्या एजीन येयला जंय तो भायलें खावं शकता, त्या भुरग्या खातीर डिस्टन्स कितलो मेंटेन तांणी करपाक जाय फ्रॉम जंक फूड? जो पर्यंत भुरगो भायर वचूना, लायक स्कुलान वचूना, बाकीचे भुरगीं कितें खातात, बाकीच्या दुकानांनी कितें दिसता ते जो पर्यंत भुरगो पळयना तो पर्यंत तूं ताजें जेवण कंट्रोल करूं शकता. म्हजे खूब अश्यो आवयो पेशंट आसा जांच्यांनी आपल्या घरा कडेन ऑर्गेनीक फार्मींग सुरू केलां. बट केन्ना ना केन्ना भुरगो भायर वतलोच आनी जेन्ना भुरगो भायर वतलो तो बाकीच्या भुरग्यांक कितें कितें खातना पळयतलो किंवा शॉपांनी ताका ती पॅकेटां कलरफूल दिसतलीं आनी भुरगो तें मागतलोच. सो आफ्टर 2 years of age, after 2 years, yes, after 2 years तूं ताका ओकेजनल ट्रीट्स दिवं शकता. जशें केन्ना भायर जेवपाक गेली किंवा कोणाच्या बर्थडे पार्टयाक गेली जाल्यार एखादो केकाचो पीस किंवा 2-4 चिप्स डजंट हार्म. पण तेची संवय घरा कडेन लागपाक जायना. घरा कडेन जर फ्रिजान तुमी सॉफ्ट ड्रिंक हाडून दवरतली जाल्यार भुरगो ती सॉफ्ट ड्रिंक मागतलो कारण ताका ती कलरफूल बाटल्यो दिसतल्यो. रायट. सो तुमी जर घरान जंक हाडची ना जाल्यार भुरगो ते तो मागचो ना. आतां तुमी जशें म्हटलें की घरान हाडून जेन्ना दवरता भुरगो तेन्ना ते तर चेस करतलोच. ताज्या भायर ताजे रिलेटिव्ज येतले तेय समजा ताका ऑफर करता. ह्या गोश्टींचो ताजेर ओवरऑल परिणाम कितें जातलो लॉंग टर्म? म्हटल्यार हांव म्हणटा की स्कीन, हेअर ते सगळे तशें. अच्छा, ओके. सो रिलेटिव्ज जेन्ना ऑफर करता म्हणटा तूं, चॉकलेट्स, बिस्किट्स जेन्ना ऑफर करता, थोड्या वेळ कितें आसता घरान मागीर कॉन्फ्लिक्ट सुरू जातात. आनी दॅट ओकेजनल न्ही, म्हणजे समजा ते परत परत जाता, नॉट रेग्युलर बट परत परत जाल्यार. सो तशा गोश्टींनी पेरंट्सांनी थंय बाउंड्री ड्रॉ करूं जाय की बाबा आमी ह्या आमच्या भुरग्याक हें दिना, सो आमी ते ताका अलाव करची ना. सो तुमी प्लीज हें हाडूं नाका, इन्स्टेड तुमी फ्रुट्स घेवन यात. बरोबर. किंवा त्या भुरग्याक 2 वर्साचो भुरगो ते समजता जर तूं आवय ताका सांगता की बाबा हे खायना आनी हेतून पोटान कितें हाऊ जाता किंवा अशें कितें जाता, अशें ताका समजता तशा भाशेन तुवें सांगलें जाल्यार बेबी अंडरस्टँड्स. आनी तो स्वता सुद्दां हांवें पळयल्या खूब भुरगीं सांगतात रिलेटिवांक, हांव हें खायना, मम्मान सांगलां की दांत किडटले. बरोबर. येस. सो जर तुमी ते भुरग्याच्या तकलेन अर्ली एजा पासून घातले जाल्यार. दुसरी गोष्ट तूं विचारतालो की ताचो परिणाम लॉंग टर्म ताचेर कितें जातलो. सो सी, हाय शुगरी फूड खातलो भुरगो जाल्यार ताचे दांत किडटले, ऑब्वियसली डेंटल हायजीन वील बी स्पॉयल्ड. बरोबर. ताज्या नंतर जेन्ना चड शुगर खाता भुरग्याची भूक मरता. भूक मेली म्हणटकच भुरगो हेल्दी फूड खावचो ना, ताका वेरियस बाकीचे न्यूट्रिशनल डेफिशियन्सीज जातले. मागीर ते व्हायट पॅचीस आमी पळयता भुरग्यांच्या, खुबशा भुरग्यांच्या आंगाचेर व्हायट पॅचीस असतात. ताज्या नंतर तूं वेदळ प्रश्न विचारलेलो इम्युनिटी बद्दल. जेन्ना भुरगो हेल्दी खावचो ना, हे शुगरी फूडूच खावन रावतलो, ताची इम्युनिटी अफेक्ट जाता. बरोबर. मागीर पेरंट्स टॉनिक सोदत येतात. सो ते टॉनिक मागच्या परस हे लिमिट करात. रायट. एक्झॅक्टली. येस.
सो येस, सो इन अ लाँग रन भुरग्याचे आयज म्हण एवरीथींग गेट्स अफेक्टेड, एवरीथींग गेट्स अफेक्टेड इन द लाँग रन म्हणशीत. आनी 20 वर्सां 25 वर्सांचो जायसर ताका डायबिटीज, हायपरटेन्शन हे एडल्टांचे रोग खूब अर्ली एजीचेर दिसूंक मेळटात, कित्याक की जंक ल्हानपणान फूड ल्हानपणान सुरू केल्लेले आसता. बरोबर. खाण्याचेर एक लास्ट तुमकां प्रश्न विचारता, तो म्हळ्यार हे जे कांय आतां फूड्स स्पेसिफिकली भुरग्यां खातीर केला, फॉर एग्जाम्पल थोडे जे स्प्रेड्स आसता ते, किंवा अशे जे ड्रिंक्स आतां आमी नांव घेवंक शकना, बट देन सो कॉल्ड डायट ड्रिंक्स, हे कितले सेफ आनी हे मिसलिडींग आसता काय एक्चुली ते भुरग्यां खातीर ओकेजनल किंवा रेग्युलर सेफ आसूं शकता? सी, भुरग्याक जे कितें गरजेचें आसा अशें जगान कांयच ना जें घरान तयार जावं शकना. बरोबर. सो आवय कडेन वेळ आसप ही एक गोश्ट. आतां वर्कींग मदर्स आसतात, म्हाज्या सारक्यो ज्यो बायलो आसतात तांकां Right. टायम मेळना दिवपाक तितलो, पण तेन्ना सुद्दां घरात फास्ट तुका कितें मेळटा, योगर्ट सुद्दां प्रोटीन रीच आसता. बरोबर. सो प्रोटीन मिक्स पावडर हाडून बेबीक दिवपाची गरज ना. तूं बरोबर. आदले रातीक ताक कर, ते फर्मेंट करपाक दवर, सकाळी तुज्या खातीर ब्रेकफास्टाक ते रेडी जाता. सो बरोबर. भायर बाजारान वचून प्रोटीन मिक्सीस हाडूकूच जाय, हम्म. नॉट नेसेसरी एट ऑल. तातून विटामीन ए रीच किंवा बी कॉम्प्लेक्स एनरिच्ड अशें कितें कितें एडवर्टायजी येतात, किंवा कॅल्शियम रीच, हे ते कॅल्शियम क्रिस्टल्स कितें कितें दाखयतात, बरोबर. बरोबर. ते फक्त गिरायकां अट्रॅक्ट करपा खातीर. ते कॅल्शियम तुमी भुरग्याक सत्वांतल्यान दियात, रागी रिचस्ट सोर्स ऑफ कॅल्शियम, बरोबर. फ्रुट्स दियात, सगळे बी कॉम्प्लेक्स मेळटा. बरोबर. दोतोर, आतां आमी वॅक्सिनाचेर उलोवया. आतां वॅक्सिन म्हळ्यार लसीकरण. ह्या वॅक्सिनाचो एक स्पेसिफीक शेड्यूल आसता, तो पाळप इतलो कित्याक इम्पॉर्टंट? आनी समजा एखादें वॅक्सीन चुकलें किंवा ताका उशीर जालो जाल्यार कितें करचें? सी, वॅक्सिनेशन शेड्यूल ते आजार लक्षात घेवन तयार केल्लेले आसा जे प्रिव्हेंटेबल असतात, रायट. आणि जे आजार जरी दिसले मायनर तांचो इफेक्ट भुरग्याचेर खूप सिरियस जावं शकता, म्हणजे ते कॅन बी लायफ थ्रेटनिंग. सो ताजेसाठी ते वॅक्सिन तयार केल्लेले आसात. बरोबर. सो म्हणून वॅक्सिनेशन टायम टू टायम करप खूपच गरजेचें. आमचे कडेन 2 इम्युनायझेशन शेड्युल्स आसता. एक जे युनिवर्सल नॅशनल इम्युनायझेशन शेड्यूल जे गव्हर्मेंट सेंटरांनी फ्री ऑफ कॉस्ट दितात, आणि दुसरें आसा IAP, इंडियन अकॅडमी ऑफ पिडियाट्रिक्साचें शेड्यूल. तातून गव्हर्मेंटाच्या शेड्युलाच्या व्यतिरिक्त एक्स्ट्रा वॅक्सिनां असतात. रायट. रायट. तांकां ऑप्शनल कित्याक म्हणटात? ऑप्शनल हे खातीर की नॉट एवरीबडी कॅन अफोर्ड देम. ओके, ते मातशे कॉस्टली सायडीर पडटा. सो ताका लागून जे पेरंट्स ते अफोर्ड करूं शकता तांच्यांनी ती जरूर घेवची. जशें कितें चिकन पॉक्स वॅक्सीन. काही जाणां म्हणत की चिकन पॉक्स आमकां येवन गेला, कितें जाता व्हडलेशें, पण चिकन पॉक्स कॅन कॉज लायफ थ्रेटनिंग निमोनिया, मेनिंजायटीस, म्हणजे ब्रेनाक सुद्दां वचूं शकता आनी भुरगो क्रिपल्ड जावं शकता फॉर हिज लायफ. सो तर तुमी ते प्रिव्हेंट करूं शकता, वाय नॉट? बरोबर. सो टायम टू टायम तो वॅक्सीन शेड्यूल फॉलो करप गरजेचें. केन्ना केन्ना पालक बिजी उरता, ती डेट मिस जाता, किंवा कितें शेड्यूल फुडें फाटी जाता, भुरगो केन्नाय सीक आसता म्हणून मिस जाता. पण अशें न्ही की मिस जालें म्हणटकच आमी थंयच स्टॉप करपाचें. देर इज समथींग कॉल्ड एज कॅचअप इम्युनायझेशन आसता. सो आमी थंयच्यान परत सुरू करूं शकता. ओके. अशें न्ही की तें मिस जालें सो ते भुरग्याक परत केन्ना मेळचेंच ना. ताका कितें ना कितें तरी ऑप्शन आसता. बरोबर. आतां जेन्ना वॅक्सीन घेता तेन्ना हांव म्हणना की फॉर एवरी टायम ऑर फॉर एवरी वॅक्सीन, पूण केन्ना केन्ना अशें जावं शकता की भुरग्याक बाबा जोर आयलो, किंवा ते वॅक्सीन जंय लायलें थंय सूज आयली, किंवा आनी कितें प्रॉब्लम्स आयले, जाल्यार पेरंट्स एकदां वरी जाता. म्हणजे खूब तांकां कशें सांगपाचें, म्हणजे डॉक्टर कन्सल्ट करपाची पॅनीक जाता ते. ताचेर कशें कितें? सो सी, एवरी वॅक्सीन म्हणजे तुका इम्युनोजन तूं भुरग्याच्या आंगान घालता, सो ताचेर कितें ना कितें तरी रिएक्शन आसतलेंच. 90% ऑफ द वॅक्सिसांक फिवर किंवा मायल्ड लोकल सायटीचेर पेन तितलोच जाता. सो अनलेस एंड अंटील ते कोणे तरी व्यवस्थितूच दिलें ना जाल्यार बेबीक ते सूज येवप किंवा थंय एब्सेस जावप बी गोश्टी जायना. ते टाळपा सारकेचे. वॅक्सीन रिलेटेड एडवर्स इफेक्ट हे एक्चुअली गव्हर्मेंटाक रिपोर्ट करचे पडटात. ओके, सो हे मायनर जे इलनेसीस असतात दे आर पार्ट ऑफ युअर वॅक्सिनेशन. म्हणजे तुका कितें तरी इंजेक्ट केला, सो दॅट इज युअर बॉडी रिएक्टिंग टू इट. आणि अशें आसना की थोड्यांच्या लोकांचें हें मिसकन्सेप्शन आसता की भुरग्याक जोर येवकूच ना, डॉक्टरान खरेंच मारला काय ना, हें अशेंय आसता. सो नॉट एवरीबडीज बॉडी रिएक्ट्स द सेम वे. सो आतां प्रत्येक भुरग्याचो वॅक्सिनेशन शेड्यूल जर म्हटलो जाल्यार तो सेम उरता काय डिफरंट आसता फॉर एवरी किड?
मोस्टली वॅक्सिनेशन शेड्यूल सगळ्यांचे सेम असता. रायट. फक्त हाय रिस्क भुरगीं जीं आसता, जांकां कितें कार्डियाक आजार आसता, जांचें ऑपरेशन कितें केल्लें आसा, किंवा स्प्लिनेक्टमी, स्प्लीन जे आमचे आसता ते काडलेले जे भुरगीं असतात, किंवा इम्युनो कॉम्प्रोमायज जे भुरगीं आसता, जांची इम्युनिटी व्यवस्थित नासता, तांचे शेड्यूल तांच्या आजारा प्रमाणे आमी एडजस्ट करता. जशें कितें स्प्लिनेक्टमायज भुरग्यांक एक्स्ट्रा वॅक्सिनां दिवची पडटा, निमोकोकलाची, मेनिंगोकोकलाची. इम्युनो कॉम्प्रोमायज भुरग्यांक आमी लायव्ह वॅक्सीन पोलिओ बिलिओ दिवं शकना. सो तशें ते टेलर जाता. रायट. आनी एक एकदां कितें जाता की वॅक्सिनेशन दिवन सुद्दां किंवा ओवर अ लॉंगर पिरियड आमकां किंवा पेरंट्सांक दिसून येता की भुरग्यांची इम्युनिटी सारकी ना, म्हणजे जाय तशी ना. इवन तशें जावं शकता पॉसिबली. ऑर समजा म्हाका हें एक्सप्लेन करा की वॅक्सिनेशन ओवरऑल इम्युनिटी बिल्ड कशी करता. सी वॅक्सीन तुका त्या त्या आजारा बद्दलची इम्युनिटी बिल्ड करता. हांवें जर टायफॉयड वॅक्सीन घेतला जाल्यार म्हाका सिवियर टायफॉयड जावचो ना. बरोबर. हांवें जर चिकन पॉक्स इंजेक्शन घेतला जाल्यार मोस्टली म्हाका चिकन पॉक्स जावचेच ना, किंवा जाले जाल्यार व्हेरी मायल्ड जाता. सो वॅक्सिनां जी आसा ती लिमिटेड नंबर ऑफ आजारांचेर तुका प्रिव्हेंट करता. रायट. ओके. पण हे कॉमन इलनसीस जे आसता, जे पेरंट्सांक बॉदर करतात, भुरगो ही वॅक्सीन दिवनूय परत परत कसो सीक पडटा डॉक्टर, बरोबर. हे असतात ते व्हायरसांच्यान जाता. आनी आमी कोवीड टायमारूच पळयल्ले ते व्हायरस तांचे नवीन नवीन स्ट्रेन्स ताचे प्रोड्यूस जायत आसता. सो जरी तुमी फ्लू वॅक्सीन दिलें जाल्यार बेबीक निमोनिया जावचो ना, पण कॉमन कोल्ड, मातशी थंडी खोकली जातली. रायट. रायट. येस. सो दोतोर, आतां पेरंट्स चडशे भुरग्यांक कितें जाता, मातसो असो जोर आयलो किंवा थंडी जाली किंवा कितें समजा कफ सुद्दां जालो जाल्यार रोखडेच एंटीबायोटिक्स मागतात. सो प्रत्येक जोर किंवा प्रत्येक इन्फेक्शन, आतां तुमी म्हटलें सामक्या ल्हान भुरग्यांक परत परत जोर किंवा थंडी जावप कॉमन, बट देन कांय पेरंट्स अशे आसता की जायच एंटीबायोटिक्स जायच. येस. हाचेर कितें सांगपाक सोदता तुमी. येस. ते एक मीथ म्हणटात तसो, ऑर मिसकन्सेप्शन म्हणटात तशें, खूप जनरेशन्सा पासून बिल्ड जालेलें आसा की म्हाका एंटीबायोटीक दिलें ना जाल्यार म्हाजो जोर वचत ना डॉक्टर, सो म्हाज्या भुरग्याचोय वचचो ना. रायट. सो ती स्वताच ते अमॉक्सिसिलीन अब्यूज करतात आनी भुरग्याकूय त्या पेल्याच्या प्रिस्क्रिप्शनाचेर परत परत सेम मेडिसीन दितात. बरोबर. सो एंटीबायोटीक अननेसेसरी यूज करणे त्या भुरग्याक खूप डेंजरस जातलें. कित्याक केन्ना चुकून जर अनफॉर्च्युनेटली त्या भुरग्याक गंभीर आजार जालो, लायक निमोनिया कितें तरी जालें, जाल्यार ताका ते बेजीक एंटीबायोटीक लागचेच ना. ताका तुका हायर एंटीबायोटीक ते बी इंजेक्टेबल दिवचे पडटा मागीर. सो ताका लागून एज फार एज पॉसिबल डॉक्टराक विचारल्या शिवाय एंटीबायोटीक दिवपा जायना. मोस्ट इम्पॉर्टंटली भुरग्यांक जाणारे आजार न्ही चडशे व्हायरसीस करता. ओके. मेजॉरिटी व्हायरसीस करता आनी व्हायरसांक तूं बॅक्टेरिया एंटीबायोटीक दिवन काय उपयोगच ना, कारण एंटीबायोटीक बॅक्टेरिया मारता. बरोबर. ओके. सो अननेसेसरी यूज जाता तितलो टाळपा जाय. सो भुरग्यांच्या कॉन्टेक्स्टान व्हायरल इन्फेक्शन आनी बॅक्टेरियल इन्फेक्शन हातून फरक कितें, आनी खंयच्या इन्फेक्शनांत एंटीबायोटिक्स एक्चुली चड फायद्याक पडटा. अच्छा. खूब थियोरेटिकल जातलो क्वेश्चन, तरी हांव सांगपाक ट्राय करता. सो व्हायरल आनी बॅक्टेरियल हे डिफरन्शिएट क्लिनिकली करपाक आमकां जायना. रफली एक्सपिरियन्सा प्रमाणे सांगता की व्हायरल जे इलनसीस आसता ते स्टार्ट विथ हायग्रेड फिवर. पहिल्याच दिसा हायग्रेड फिवर येता तांकां, पण फिवर गेलो का भुरगो परत एक्टीव जाता, खेळटा गावता, परत स वरांनी जेन्ना मेडिसिनाचो इफेक्ट वचून फिवर येता, परतून भुरगो मातसो जाम जाता. बरोबर. आनी ताच्या उपरांत बाय 2 or 3rd डे तो बॅक टू आपल्या नॉर्मल सेल्फार येता. मातशे खंडी खोकली उरलेली रेजिडियल आसता ती उपरांत वता, पण जोर बाय 2-3 days वता. दॅट इज इन व्हायरल. पण जेन्ना बॅक्टेरियल आसता पळय, बॅक्टेरियल मोस्टली स्लोली बिल्ड जाता. ओके. सो सुरवातीक मातशे थंडी थोकली जाता, मागीर आनी कितें तरी आंग फोडटा, मागीर आनी कितें तरी प्रोडक्टीव कफ म्हणून दरकल पडून खोकली, किंवा डायरिया विथ ब्लड ऑर म्युकस तसले सुरू जाता. आनी भुरगो टॉक्सीक दिसपाक लागता, म्हणजे टॉक्सीक एज इन सारको जाम, सीक, दोळे बेळे वडिले तशें दिसपाक लागता. सो बाय 3rd डे जर फिवर वचना आनी बाकीचे सिम्टमॅटीक ट्रिटमेंट दिवनूय भुरगो जर सुदरना ताची प्रकृती, जाल्यार आमी कन्सिडर बॅक्टेरियल इन्फेक्शन्स. ओके. जर सारकोच सीक दिसता भुरगी, वी एडवायज ब्लड टेस्ट टू कन्फर्म. ओके. आनी जर ओके इश लागता जाल्यार क्लिनिकल जजमेंटाचेर आमी एंटीबायोटीक दितात. बट मोस्टली वी वेट 3 दीस तरी वी वेट टू स्टार्ट एंटीबायोटिक्स. सो
सेल्फ मेडिकेशनाचेर तुमकां कितें दिसता, म्हणजे डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शनाचे बेजिसाचेरूच वखदां दिवपाक जाय, किंवा खूब आतां चडशे पेरंट्स म्हणजे आमकांच सगळें कळटा, आमी शिकल्या ऑर आमी हें केलां तें केलां, सो आमी आमच्या भुरग्याक दितले. येस, हो खूब इम्पॉर्टंट प्रश्न जाता भुरग्यांच्या कंटेक्स्टान. कित्याक लागून की भुरग्यांचे जे डोसिंग आसता पळय ते वेट स्पेसिफीक आसता, वेट आनी डिजीज स्पेसिफीक आसता. बरोबर. एखाद्या मेडिसिनाचो डोस जो व्हडल्या भावाक लागता तोच धाकट्या भावाक लागतलो अशें नासता. आनी प्लस दोगांचे इलनस सेम आसा अशेंय आसना. सो ताजे वखद आतां कांय दीस पयलीं ताका जोर आयिल्लो सो हाकाय तेच वखद दिलें अशें करपाक जायना पेरंट्सांनी. प्रत्येक इलनस जर तुमकां डावट आसा मेडिसिनाचो जाल्यार वचून डॉक्टराक विचारून ते डोस घेवपाक जाय. रायट. आतां फर्स्ट एडा खातीर एटलिस्ट हांव तरी म्हज्या पेशंटांक फर्स्ट एड सांगून दवरता की फर्स्ट एड म्हळ्यार फक्त पॅरासिटामॉल आनी ORS इतल्या पर्यंतच. पॅरासिटामॉल डोस तुजो हाफ द बॉडी वेट ते दवरचे चलता. आनी ORS आफ्टर एवरी लूज मोशन जर आसत जाल्यार ते चलता. ताज्या वयर जर कितें तरी दिवची गरज तुमकां दिसता डॉक्टरा कडेन वचात. आपल्या आपूण पयलींचें प्रिस्क्रिप्शन किंवा कोणाचें दुसऱ्याचें प्रिस्क्रिप्शन घेवन तेच दिवं नाका, किंवा फार्मासिस्टा कडेन वचून हेचें वखद दिरे बाबा करून घेवं नाका. रायट. सो सेल्फ मेडिकेशन हार्मफूल जावपाक शकता. मुखार या आतां फिजिकल एक्टिविटी बद्दल आमी उलोवया. फिजिकल एक्टिविटी म्हळ्यार आतां भुरग्यांच्या ओवरऑल जी तांची ग्रोथ किंवा तांची भलायकी खातीर फिजिकल एक्टिविटी ही कितली म्हत्वाची, एज कन्सिडरींग एज. जशें एडल्ट्सां खातीर फिजिकल एक्टिविटी म्हत्वाची तितलीच भुरग्यां खातीरूय फिजिकल एक्टिविटी खूब खूब म्हत्वाची. जशें तांचे मसल्स डेवलप जावपाक. ज्यो आमच्यो आज्यो किंवा ज्यो दाईज आसतात ते रगडून रगडून बेबीचो जो मसाज करतात थंयच्यान तांची फिजिकल एक्टिविटी सुरू जाता. त्या मसाजाचो कन्सेप्ट आसलो की बेबीच्या स्किनीक नरिशमेंट मेळचें, स्टिम्युलेटींग टच बेबीक मेळचो. पण जितलो घट्ट मसाज तितलो बेबी घट्ट जातलो अशें आसना. बरोबर. आनी ताजे ते हात पांय आवळून पिवळून जो मसाज केलो जाता दॅट इज नॉट रिक्वायर्ड. ते जालें न्यूबॉर्न्सांचें. ताजे नंतर जेन्ना बाय 1 month 2 months म्हण बेबीक टमी टायम दिया म्हणटा आमी. टमी टायम त्या वेळाची एक्सरसायज तेची फॉर डेवलपमेंट ताचे बॅकाचे नेकाचे मसल्स. ताजे नंतर जो वॉकर दिलो जाता बेबीक रावंड वॉकर तो एक्चुअली दिवपाक जायना बेबीक. जेन्ना बेबी इज रेडी टू सीट आनी स्टँड तो स्वताक पुल करून उठतलो आनी तो फर्निचराची मदत घेवन चलतलो. वॉकर शूड नॉट बी गिवन. सो ती फिजिकल एक्टिविटी करप आसना. ताजे नंतर जर घरान कोणूय वर्कआवट करता जाल्यार मम्मी पप्पा जर योगा करता किंवा सकाळचे कितें ट्रेडमिलाचेर चलता वॉटेवर जाल्यार तांकां पळोवन पळोवन भुरगीं ते करतात जाल्यार इट इज गूड. फोर्सिंग द चायल्ड टू डू दॅट when the child is not into it, that won't be good. And after 2 years of life म्हण minimum 30 minutes of outdoorsy activity भुरग्याच्या लायफान आसपाक जाय. सायकलिंग म्हण किंवा भायर कितें क्रिकेट खेळप, फुटबॉल खेळप ऑर स्किपींग करप ऑर खंयचंय पार्कान बेश्टेच धांवप. 30 minutes एटलिस्ट 30 मिनटाचो ताका आउटडोर्सय फिजिकल एक्टिविटी दिवपाक जाय. आउटडोर्सीज म्हणटा हांव कित्याक भायले हवेची संवय जावं जाय भुरग्याक. घरान तुमी ते जंगल जीम मेळटा ते हाडून जर बेबीक एक्सरसायज करपाक सांगली दॅट मायट बी गूड मसल्सां खातीर, बट ताजी इम्युनिटी आनी ओवरऑल डेवलपमेंट म्हणशीत जाल्यार ते जावचें ना. म्हणून आउटडोर्सी बाकीच्या भुरग्यां बरोबर इंटरॅक्ट करून जी एक्टिविटी जाता ती आसची. आनी ताजे नंतर एक्स्ट्रा करिक्युलर जेन्ना स्कुलान ते सुरू जाता आफ्टर 5 years आयडियली, स्विमींग क्लासीस म्हण कराटे क्लासीस ऑर वॉट एवर त्या भुरग्याक जेची आवड आसा ते तेणें करचें. बट फोर्सफुली म्हणजे आवयक जाय भुरग्यान स्विमींग शिकलेलें पण भुरग्याक उदकाची भंय दिसता ते ताका ट्रॉमा जावपाक जाय. रायट रायट रायट. आतां जेन्ना समजा भुरगो धांवपाच्या एजीन आयलो म्हणजे तो धांवूंक शकता किंवा समजा सायकल चलोवपाक शकता जाल्यार त्या एजीन ताका खंयची एक्टिविटी सगळ्यांत चड फायद्याची. समज तातूंत सायकलिंग आयलें, तातूंत क्रिकेट फुटबॉल ऑर इवन स्विमींग आयलें. एनीथींग दॅट मुव्ज युअर बॉडी, एनीथींग दॅट म्हणजे तुझ्या हार्ट रेट वाडोवपाचें कितें दॅट गेट्स यू फिजिकली एक्टिव्ह. रायट. सो अशेंच न्ही की सायकलूच चलयल्यार ताची हायट वाडटली किंवा तो खंय तरी ते रॉड्स आसता ताचेर लटकलोच जाल्यार ताची हायट वाडटली अशें कांय आसना. जनरली आतां हो एक मिसकन्सेप्शन म्हणुया काय कितें म्हणुया म्हाका कळना, बट सर्टन एक्टिविटी केल्या उपरांतूच तुजी हायट वाडटली किंवा तुजो वेट कमी जातलो किंवा वेट वाडटलो हें मीथ काय? ओके, वेट कमी करप टू एक्सटेंड मे बी, बट हायट वाडप नो.
बिकॉज तुजी हायट तुजी जेनेटिकली डिटरमाइंड असता. बरोबर. तुझे मम्मी पप्पा तुझे घरातली बाकीची मनशां जितली टॉल आसा ऑन एन एवरेज आसपासूच तुजी हायट खंय तरी जातली. तुवें चडूच सायकल चलयली म्हणून हायट वाडटली किंवा हायट वाडोवपी ड्रिंक घेतले म्हणून हायट वाडटली नो. रायट. दोतोर ओदोळ आमी वॅक्सिनेशन जेन्ना डिस्कस करताली तेन्ना आमी इम्युनिटी बद्दल उलयल्या, पण भुरग्यांक तांच्या इम्युनिटी बद्दल पालकांक खूब गैरसमज आसता, खूब मिसअंडरस्टँडिंग्स आसता. आतां खरेंच जर इम्युनिटी बूस्ट करपाक जाय अपार्ट फ्रॉम ऑल द वॅक्सिनेशन्स एंड जे मेडिकेशन जे दिता, घरान उपाय किंवा पालक किंवा पेरंट एक बेसिकली उपाय कितें करूं शकता? फूड तर डिस्कस जालाच, अदर दॅन फूड. ओके. अदर देन फूड काय आसना ॲक्च्युली. कित्याक तुजी इम्युनिटी खंयच्यान येता? तुजे बी लिम्फोसायट, टी लिम्फोसायट हे सगळे तुजे ते ब्लडांतले सेल्स आसता थंयच्यान बरोबर. येता. आनी तांकां पोशण खंयच्यान मेळटा? तुज्या आहारांतल्यान मेळटा. सो इम्युनिटी खातीर बरो सकस आहार, जितले कलरफूल फ्रुट्स आनी व्हेजिटेबल्स जितले हांवें बद्दल म्हणलेले रायट. तितले तूं चड खातशीत जाल्यार तुका चड इम्युनिटी गावतली. इम्युनिटी खातीर टॉनिक दी डॉक्टर किंवा इम्युनिटी खातीर कितें डोस आसता डॉक्टर, हां. अशें कांय आसना. दॅट इज आतां ते च्यवनप्रकाश सुद्दां हांव ब्रँड्स नेम करचे ना, बट ते इम्युनिटी बुस्टींग म्हणटात, पण तेच जर तुमी घरान शिजोवन भुरग्याक खावंक घालशात दॅट इज गूड इनफ. रायट रायट ओके. रायट. ते सेपरेटली इम्युनिटी खातीर काय घेवपाची गरज अशी आसना. आनी टायम टू टायम हे आउटडोर्स एक्टिविटी, ते भायल्या एनवायरमेंटाक जितले भुरगे एक्सपोज जातले पळय तितली ताजी इम्युन सिस्टम वाडटली. रायट. सो विटामीन सी किंवा बाकीचे विटामिन्स खातीर जे सप्लिमेंट्स आसात ते एक्चुली रेकमेंडेड काय? ते कोणा खातीर जी भुरगीं वेवस्थीत खायनात किंवा खावू शकनात कसल्याच Right. दुसऱ्या आजाराक लागून, किंवा फॉर एनी रिजन त्या भुरग्याचो जर डायट लॅकिंग आसा किंवा फेलियर टू थ्रायव्ह म्हणटा आमी ताका, परत परत आजारी पडटा भुरगीं आनी प्लस हायट वेट वाडना, त्या भुरग्यांक ते सप्लिमेंट्स गरजेचे. जर तुजो भुरगो गुटगुटीत आसा, वेवस्थीत खेळटा, वाडटा, परत परत बरोबर. आजारी पडनात, परत म्हयन्याच्या म्हयने ताका डॉक्टराचें तोंड पळोवचें पडना, जाल्यार ताका सप्लिमेंट्सांची गरज ना. एक नॉर्मल जो चायल्ड किंवा आतां जशें म्हटलें धांवपाच्या जेन्ना एजीन आयलो तेन्ना ताका एक आयडियल स्लीप आवर्स कितले मिनिमम 8 hours ऑफ स्लीप इज नेसेसरी फॉर एवरी चायल्ड? येस, अनडिस्टर्ब्ड 8 Right. hours ऑफ स्लीप, गुड स्लीप. रायट. आतां ते 8 hours आनी अशें न्ही की भुरगो राती 12 न्हिदतलो आनी सकाळी 10 उठतलो. एज अ फिजियोलॉजिकल म्हणजे आपले स्लीप वेक सायकल जी आसता, दीस आनी राताच्या सायकलीचेरूच आमचे ते बॉडीतले मेलाटोनिन जे स्लीप हॉर्मोन आसता ते सिक्रेट जाता. सो त्या शेड्युला प्रमाणेच ते स्लीप वेक सायकल दवरपाक जाय. म्हणजे एटलिस्ट बाय 8 o'clock or 9 o'clock. 8 o'clock खुबश्या जाणांक प्रॅक्टिकली पॉसिबल जायना, 9-10 म्हणल्यार तरी बेबी शूड बी अस्लीप. सो जेन्ना आमी म्हणटा की सर्टन तूं डिनर केल्या उपरांत सर्टन आवर्सांनीच तुवें न्हिदूंक जाय, हें तांकांय अप्लाय जाता? दूध पिताच्या भुरग्यांक तांकां तुमी म्हणू शकना, कारण मोस्ट ऑफ द टायम ते फीड टू स्लीप, सो तांकां तूं हें म्हणू शकना. पण अबाउट 2 years येस, एटलिस्ट 2 वरांची गॅप तुमच्या जेवणाच्या नंतर आसपाक जाय. रायट. दोतोर खूब डिटेल्ड अशें डिस्कशन, खूब अशी म्हायती तुमी आमकां दिली, ताच्या खातीर देव बरें करूं. आनी सोंपोवच्या पयलीं एक लास्ट आमच्या लिसनरा खातीर मेसेज. ओके. एज फार एज भुरग्यांची हेल्थ इज कन्सर्न्ड, पालकांचें हेंच हांवें सुरवातीकूय जें म्हणलेलें, एक सकस आहार आनी सेफ नर्चरींग घरांतलें एनवायरमेंट Right. इतलेच भुरग्याच्या वेवस्थीत वाडी खातीर, तांच्या डेव्हलपमेंटा खातीर, तांच्या इम्युनिटी खातीर, Right. सगळ्यासाठी हे 2 गोश्टी खूब म्हत्वाच्यो आसता. आनी इतल्याचेरूच आमी जेन्ना कॉन्सन्ट्रेट करता तेन्ना बाकीच्यो गोश्टी चड मॅटर करनात. बरोबर. दोतोर, तुमी आमच्या स्टुडियोन येवन ह्या कार्यावळींतल्यान आमकां मार्गदर्शन केल्या बद्दल तुमकां खूब खूब देव बरें करूं म्हणटा. आयकुप्यानो, हॅलो डॉक्टर ह्या कार्यावळींत ह्यो आशिल्ल्यो डॉक्टर विशाखा केरकार, कन्सल्टंट पिडियाट्रिशन, आनी आमचो आयचो विशय आशिल्लो जनरल चायल्ड हेल्थ. ही कार्यावळ हांगाच सोंपता. 2 वरां जाल्लीं आसात आनी कांय खिणांतच मराठी भक्तिगितांची कार्यावळ आमी तुमचे खातीर घेवन येतात. आयकत रावात 105.4 FM रेनबो.